हांगा एक्सपायर जो जाला आसा पळय विनायक मांडोळकर तो आमचो घरचोच आमचो. तो हांव जवळ जवळ 12:30 सुमार घरा येतालो तेन्ना तो म्हाका मेळलो आनी तो गाडयेची डिकी टू व्हिलरीची डिकी उगडून ते बॅग ते भितर घालतालो. म्हाजो अंदाज की तो हांगा दर्यान खुब्याकूच येयल्लो आसतलो. एका वरा नंतर म्हाका कोणी म्हाज्या फ्रेंडाक फोन केलो की तो दर्यान पडला आनी तो एक्सपायर जाला असो अंदाज आहा म्हणून थंय धांवले सायडीन धांवले. तोपर्यंत जो मेवणा बीन ताका बॉडी तेजी वयर गेली. थंयसून कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ते सारकेंच कन्फर्मेशन करपाक आमी हेल्थ सेंटर हांगा रेड थंयसर सारकें कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ताका हांगासून आतां GMC पोस्टमॉर्टमाक. एकटोच गेल्लो तो खुब्या? एकटोच गेल्लो तो, तेज्या कुशीक आनी कोण नासलो. आनी तो जो ज्या जाग्यार दर्यान पडलो म्हणजे हे जाला पळय तो म्हाजो अंदाज की तो ड्रायव्हिंग न्हू ते सांगता फूटभर उदक आसलें. तो कडक वत असल्या नंतर प्रेशर लो जालो कितें जालो आतां पोस्टमॉर्टमाक क्लियर कळटलें कितें तें म्हटल्यार तो नॅचरल डेथ तेजी. त्या वेळार थंय कोण नाशिल्ले? कोण एकटोच आसा. तेज्या सायडीक म्हणजे बरें म्हणजे 100-200 मिटराचे पयस लोक आसले पूण तांकां काय तेजो अंदाज येवना पडला तो.